फंड पाठवपा म्हणटा एनी PWD हय तुमकां जाय न्ही जाल्यार तेका लागून ते तुमची कदमा बसीस आसा पळय आतां ह्या वयर हायवेन येताले पळय ते बंद जालात खंयच्यान काणकोण श्रीस्थळ पैंगीण माशें ते रोड बंद जाला आनी आतां त्यो सुद्दां मेन आतां एवढे वचपाचें आनी न्ही रोड नेरो जाला रिपेर करता म्हणल्यार हाफ रोड तो आमी रिपेर करपाक तो रोड बंद केला नाही हाफ रोड दवरला आतां फुल रोड आसा पळय हाफ पार्ट आसा पळय तो रिपेरिंगाक घेतला आनी हाफ पार्टान कदंबा बसी सुटना भायर मिनी बस सुटता बाय नोटिफिकेशन धाडटा बंद केला नोटिफिकेशन काडलो खबर आहा पूण ते चालू आसा सर्वीस चालू आसा अशें मे बी ते गाडी वयतात अप टू मार्च एप्रिल गाडी वयतात मिनी बसी वयतात आतां कदंबा बस सडनली स्टॉप जाल्यान कितें जाला बारीक गरीब लोक आसता पॅसेंजर्स आतां ते कदंबा बसीर वयता मोस्टली आनी ते केल्यार तांकां काणकोण ते मुखार कदंबा वचना म्हणल्यार तांकां खुबश्या लोकांक म्हणजे थोडी गाडी हांगा येतात खंय फंड भाटपाक मेळटात ते मागीर ते गांवणकर वयतात मागीर मुखार वचनात थंयच्यान लोकांक चलत पैंगीण येवचें पडटा माश्यां येवचें पडटा अशें आहा परिस्थिती वायट आहा आनी तितून मोस्टली आतां पळय गरीब लोकूच न्ही जाणटी आसा पळय ते आतां वखदां दोतोरागेर वयतात वखदां वयतात मागीर आतां स्टुडंटां स्कूल स्टार्ट जाल्या कॉलेजी स्टार्ट जालात त्या भुरग्यांक प्रॉब्लेम जावपाक लागला ताका लागून म्हाजो रिक्वेस्ट कितें आसा तुमची व्हडली बस वचना न्ही धाकटी बस सोडा म्हणटा तुमी धाकट्यो ना प्रॉब्लेम कितें आसा हे आतां बाय नोटिफिकेशन गव्हर्मेंटान बंद केल्लो आसा बरोबर तुमचे प्रॉब्लेमा लागून लोकांले हालला लोकांले हा पूण हो इश्यू आसा न्ही तो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टरा मरे घेवपाचो तुमी ते घेता सगळ्या फुडें व्हरता पूण तेजे तुमकां एक ह्युमॅनिटी ग्रावंडार माणुसकेच्या नजरेन सांगता हांव एक बारीक बस स्टार्ट करात बारीक धाकटी म्हणून जेन्ना ते रोड बंद कर म्हूण नोटिफाय करता तेन्ना आमी ऑपरेट करपा जायना ऑलरेडी रोड थंय ओपन न्ही आसा पूण तो कोण हाफरोड वयता करता ते आमकां खबर ना हाफरोड ओपन आसा टू गो एज पर द नोटिफिकेशन हाफरोड बरोबर पण हाफरोड थंय ओपन आसा गाडी वयतात महामंडळान दिल्ले कितें विशय आशिल्लो आयज आमी पर्वरी कदंबा ट्रान्सपोर्ट कॉर्पोरेशन आसा पळय जे कदंबा महामंडळ त्यांच्या मॅनेजमेंटाक MD GMA मेळपा आयिल्ले आनी ताका काणकोण जी कशी वायट परिस्थिती सद्या सुरू जाल्ली आसा काणकोणा भागांत एक भाटपा अडफण म्हणून एक आसा थंय एक ब्रिज आसा तो सद्या तेमी डिपार्टमेंटान रिपेरा म्हणून घेतलो आसा आनी तो अर्द पळय तो रस्त्याचे अर्द पार्ट आसा तो रिपेर सुरू केला अर्द पार्ट आनी ओपन दवरला मागीर ते आतां आमी थंय पयलीं कदंबा बसी सुरू वयताल्यो खंयच्यान काणकोण टू म्हणजे श्रीस्थळ पैंगीण माश्यां तश्यो भागांतल्यान वयताल्यो पूण सडनली तर रोड रिपेर करपा लागल्यान अर्द वाट ल्हान जाल्ल्यान त्यो व्हडली बसी वचनात तेन्ना आमी कदंबा महामंडळाच्या मॅनेजमेंटाक सांगपा आयिल्ले कित्याक म्हळ्यार तुमचे त्यो व्हडली बसी वचून सोडना धाकटी बसी आसा पळय तुमगे मिनी बसीस शटलसाठी वयता पळय त्यो बसी सद्या सुरू करा म्हूण कितें म्हणलें कारण कितें म्हळ्यार आज थंय लास्ट 2-3 वीक जाले रिपेर चालू जाल्ल्यान बसी वचनातल्यान खुबश्या लोकांले हाल जाल्ले आसा प्रत्यक्षान सांगपा जाणटे लोकांले जे जाणटे लोक दोतोरागेर वयतात मेडिसीन हाडपाक वयतात हॉस्पिटलात चेकिंगा वयतात तांचे खूब हाल जाल्ले आसात कित्याक तांकां त्या बसी वचना जाल्यार तांकां खुबश्या लोकांक कोणाक पायलट करून रिक्षा करून चलत घर वयचें पडटा आनी आमचे ते थोडे भागांतले लोक आसा ते व्हडले पयशेकार न्ही गाडयो म्हणजे बायक आसली न्ही सादी लोक आनी आतां स्कूल स्टार्ट जाला कॉलेज स्टार्ट जालात खुबसो प्रॉब्लेम जाल्लो आसा बसी नासल्यान तेन्ना आतां आमी तांकां एक रिक्वेस्ट केला आमचे तर्फे जातले बेगीन एटलीस्ट मिनी बसी सुरू करच्यो त्या पडेन एटलीस्ट कोणाक तांकां त्रास जाता पळय तो हाल जाता तो कमी जावचो म्हण खंयची एरियेक त्रास जाता जेन्ना खंयची ही आतां सांगता आतां काणकोण सान मुखार ओल्ड हायवे आसा पळय तो वयतल्यान वयतालो खंयच्या पैंगीणच्यान वयतालो तेन्ना ओल्ड हायवे आतां तेमी आतां काणकोण मागीर बस येता मडगांवच्यान येयली ती बस मागीर काणकोण मागीर येता मागीर ते ओल्ड हायवे वयल्यान वचना ते मागीर थंयच्यान ते न्यू हायवे वयल्यान वयता बायपासा वयल्यान आतां मुखार ते वचना जाल्ल्यान आतां आमचे पॅसेंजर आहा पळय ते काणकोण सान मुखार पुलीस स्टेशन खालवडे श्रीस्थळ बाटपाळ अर्दफोण वेलवाडा पैंगीण मागीर कारय माशें ह्या भागांत लोकांक सेव नासल्यान सगळो प्रॉब्लेम जाल्लो आसा आनी ते लोक आतां लास्ट एकदां चलत येतात एकदां कोणाले वाहनां ते वापरून आपोवन हाडटात फॅमिलीक आनी चलो मागीर गाडयेन वयतात आतां जाता आमचे खुबशे लोक काणकोणाक कामाक वयतात जातून प्रामुख्यान बायलां चलयो हे सजनंतर सुट्टा पळय ती 5:30 तेच कोणा कडेन लिफ्ट घेवन वचूं शकना न्ही एक दादलो भुरगे लिफ्ट घेवन शकता ताका लागून हांवें तांकां सांगलां मातशें लोकांले हाल कमी करचे म्हण हांवें रिक्वेस्ट केल्ली आसा तितले बेगीन हांवें सांगलां 3 दिसां भितर हांगा शटल मनी बसी सुरू करची म्हण आयज आमच्या काणकोण अर्दफोंडार तो ब्रिज आसा त्या ब्रिजाचें काम चालू आसा आनी ते आतां 2 वीक जाले त्या कारणान आमच्या खुबशे लोक आमचे काणकोणचे लोक प्रॉब्लेम फेस करतात ट्रॅवलिंगाक आनी ज्यो पयलीं आमच्यो कदंबा बसी आसल्यो त्यो आमच्यो
काणकोण समोर लोलयां म्हणल्यार वयताले त्या ओल्ड रोडान वयताले, पूण आतां ब्रिजाचें काम स्टार्ट जाल्ल्यान त्यो व्हडली कदंबा बस तेमी बंद केली आतां, आनी त्या कारणान त्यो कितें जाता बस स्टँडार म्हणल्यार वयतात, बस स्टँडा वयल्यान न्यू हायवेन वयता, तेन्ना एक थोडेशे गांव चुकताय आनी त्या गांवाक एक गांवाक भितरलो गांव जाता त्या रुरल एरिया बारीक बारीक लोक उरतात, त्या लोकां बाबडे चलत वचपाक पडटा, थोड्या बाबडे कोणाच्या बाबडे लिफ्ट मागोवप पडटा, पूण एक टायमार अशें दिसता की त्या लोकांक जेन्ना चेडूं भुरगे कामाक वयता एक खंयच्या मडगांवांसान येता ते रातचे 8 पावता 9 पावता, त्या टायमार तेमकां ते वचपाक सर्वीस मेळना, ते रिस्की आसा. तेजे खातीर आयज आमी एक रिक्वेस्ट केला की आमकां आतां त्यो शटल बसी आसा त्यो बारीकश्यो बसी ते ट्रान्सपोर्ट स्टार्ट करून दिवचो आनी आमगे काणकोणच्या लोकांचो प्रॉब्लेम सॉल्व करचो.